नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया मिक्स पिठाचे थालीपीठ। या हांवें 1 कप ज्वारीचे पीठ घेतला, जोंधळ्याचे पीठ, पाव कप गव्हाचे पीठ, पाव कप बेसन चण्याचे पीठ, पाव कप तांदळाचे पीठ। पीठ मिक्स करून घेऊया। हातून जाय जाल्यार नाचण्याचे पीठ घातल्यार जाता। एक कानो बारीक कापून घालता। कानो कापून घेता आसतना बारीक कापून घेवपाक जाय। बारीक कापून ओली कोथमीर घालता। बारीक कापून एक हरवी मिरसांग घालता। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। 1 चमचो सुकी मेथी घालता। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। अर्धो चमचो जिरे घालता। अर्धो चमचो वोंवो घालता। चिमूटभर हिंग घालता। 1 चमचो सोय घालता। सोय तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। हे सगळे मिक्स करून घेऊया। हातून थोडे थोडे उदक घालून पीठ कालून घेऊया। पीठ कालयता आसतना खूप पातळ करपाक जायना आणि खूप घट करपाक जायना। पळयात, पीठ अशें कालून घेवपाक जाय। आता आमी थालीपीठ थापून घेऊया। ताज्या खातीर हांवें कॉटनचो कपडो घेतला। हो कपडो हांवें उदकान मातसो ओलो करून घेतला। थोडो असो पिठाचो गळो घेवपाक जाय। हाताक थोडे उदक लावून घेवपाक जाय आणि थालीपीठ थापून घेवपाक जाय। थालीपीठ थापून घेता आसतना तुमकां जितले ल्हान व्हड जाय त्या प्रमाणे करून घेयात आणि अशें पातळ थापून घेवपाक जाय। खूप दाट करपाक जायना। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला। तव्याक थोडेशें तेल लावून घेऊया। थापून घेतिल्ले थालीपीठ तव्यार घालूया। कडांनी अशें तेल घालूया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। परतून घेऊया। दोन्ही वाटल्यान अशें बरें भाजून घेवपाक जाय। थालीपीठ बरें भाजून जालें। हांव काढून घेता। मिक्स पिठाचे थालीपीठ खमंग खुसखुशीत तुम्ही नक्की करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।